सुमेस्त प्रेक्षकांक नमस्कार. हांव मनोज फर्नांडीस आनी विश्व कोंकणी केंद्राच्या ह्या कार्याक तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. रवी काणद्दनू कवी कंडा म्हणलें एक उतर आसा. कवी जावन एका व्यक्तीन पळोवची रीतच दुसरी. आनी आज आयच्या परिगतेंत आमकां असल्यांची चड गरज आसा. प्रत्येक जावन युवा जणांक तांची आसक्त साहित्य दिशेन इल्लें उणें जावन येवचें वखदा तांकां इल्लें प्रेरण दिवंक साद्या व्यक्तींनी तांकां रोल मॉडेल जावन तांच्या मुखार आयल्यार तांकां खंडीत कुमोक जातली. ह्या दिशेन हें कार्य कविते विशांत हें कार्य आनी हाका आमी नांव दिवन बोलायलां कविता गजाली म्हणून. आनी आज कविते विशांत आमकां इल्ली माहेत दिवंक आनी ताणें बरयल्ले कविता आमचे मुखार सादर करूंक आज आमचो गेस्ट जावन सैरो जावन आमी एका मानेस्ताक आपयलां. एक सक्रिय युवा मुखेली तो संपन्मूळ व्यक्ती आनी साबार जाणां तुमचे पैकी ताका एक भोव अपुर्बायेचो MC कार्यनिर्वाहक जावन मंगळूर आनी उडपी ह्या विभागांत तुमी ताका वळखतात. आनी प्रस्तुत सेंट ॲग्नेस कॉलेजींत असिस्टंट प्रोफेसर जावन तो आपलो वावर करन आसा. आनी आयचे कार्याचो सैरो आसा मानेस्त एल्सन डिसोजा हिरगान. एल्सन तुका आमी स्वागत म्हणटा. बरें करूं म्हाका ह्या कार्याक आपयल्याक मनोज. बरें एल्सन आमी शिदा सुरू करता. पयलें एक म्हज्या मतीन म्हणजे सवाल, कोणें कवी जावयेत? कवी ताणें जाय जेणें जाय म्हणना. तुमी आतां सुरयेकच सांगलें रवी काणद्दनू कवी कांडा म्हणून. जर तुमच्या मते खंयचेंय एक नवें जावं दिसलें जाल्यार ताचें हांव कितेंय बघता जाल्यार ताच्या विशयान चड चिंतलें जाल्यार आनी तें चिंता तुमी उतरां रुपी खंय बरोवंक या चिंतूंक सुरू करन उतरां रुपी हाडलें जाल्यार कवी जावयेत. हय. आनी कवी जावंक आसचे एक आमी अर्हते म्हणटा गरजेचे विशय. बेजीक चिंत्या कोणेय जावयेत, चिंता पसल्या कोणेय जावयेत, पूण एक भाशेचेर ग्रीप घी या साहित्यात आसक्त घी या वाचचें पिशें घी खंयचे संगती आसूंक आसल्यार बरें. तुमी येदोळ सांगिल्लें पुरो सांगते आसा जेस पयल्यान पयलें. आतां तो कवी म्हणून एक कळाचे जाल्यार ताका इल्ले आमच्या साहित्या विशयांत इल्लें कळाचें. साहित्या विशयांत कळाचें जाल्यार सुरवेक एक बेजीक संगत काले म्हळ्यार वासीचें. आतां आमी वाचच्यांत इतली आमकां एक नॉलेज मेळोवंक साद आसा की ती खंयच्यान ती मागीर साधना. काल्याक म्हळ्यार आमी एक बूक वाचलें जाल्यार ते एक आर्टिकल आमी वाचता जाल्यार ते आर्टिकल बरयल्लो व्यक्ती सरी सुमार 100 बूक वाचून आसता खंय. आनी ते 100 बूक वाचले सांग पुरो तो आमी एक आतां कावान असो तो बूक वाचता हे कावानंत वाचता. जर हे कावान वाचता जाल्यार हे कावान बरे जे पयलें तो व्यक्ती मस्त चिंता आसता या मस्त वाचून आसता. तो ताणें तितलें वाचलें आमकां एका कविता रुपी की एका आर्टिकल रुपी की मेळटा. त्या देखून पयल्यार आतां हांवें सांगचें जाल्यार त्या व्यक्तीक वोड आसा जे वाचचे ते आनी ताणें वाचीचे वाचचेंत मेन संगत म्हाका सांगेत. कवितेची गजाल आयल्यार आमी आमच्या विक्षकांक सांगूंक कशी व्हरता की कविते विशयांत इल्ली माहेत दिया म्हणटना एक केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कृत तसल्या कवी काण्णी बसयत आसलें कोण ना. आनी एल्सन ह्या विशयान खंडीत बेजार पावंचो ना म्हण आमी चिंता कित्याक तोय आमचे बरी साद्या उतरांनी सुरवेल्ल्या हंतार मे बी एक मेट तो सडला म्हणून सांगेत. कित्याक आमच्या लक्षले कोण आसात साधनाच्या मट्टाक सांगचे जाल्यार तांणी सांगिल्लें आमकां इल्लें बेगीन चड समजता. देखून तांणी आतां एल्सन विचारचें जाल्यार तुवें हें पैन सुरू कर इल्लें गिच्चूंक सुरू कर. कितलीं वर्सां जालीं? सरे सुमार हांव त्या वेळा डिग्रींत आसलो म्हळ्यार एक 8-9 वर्सां जालीं लागीं. पूण हांव कवी म्हूण लोकांनी म्हाका उलयल्लें म्हळ्यार कवी जायचे बरयचे म्हूण कविता जायचे म्हूण कांय बरयल्लें न्ही हांवें. तूं सुरवात आसतना तुवें पयलें लेखनांतल्यान सुरू केल्लें या कवितेंतल्यान सुरू केल्लें? म्हाका पयलें एक ओड आसली वाचची. हांवें पयलीं तुमकां सांगलें म्हाका वाचची संवय आसली आनी जायते आर्टिकलां आनी सांगात अशें खंयचेय बूक जाताले कन्नडा कोंकणी खंयचेय हे वाचतना म्हाका हांचे बरयलां कितें बघतले एक थंय म्हाका एक ग्रीप थंय मेळ्ळें आनी तें पळोवन हांवें इल्लें आर्टिकलां बरोवंक सुरू केली. घरा कोंकणी बूक येतले की या तुम भायर गेल्ल्या वेळार मेळ्ळेले वाचतले? आमकां सडावत घरास पुरो येतात कोंकण्यान कितले पुरा. एक राखण्यात हांव धरिल्लें पुराय एक 70 पेस्ता गेल्यार त्या दीस कितले पुरो सबस्क्रिप्शन करून जाता पुरा करून येताले घरा. तशें एक घरा येताले आनी बोवार आसलो पयलें बोवार आसा. आनी खंय गेल्यार म्हजो पप्पा घरा मस्त वाचता
हा. आता सकाळी न्यूज पेपर धरले सडावत काही वाचूंक मेळटा की आता घरा एक काल खाण हाडल्या रे हा. आता बरा प्लास्टिकान दितात आता वय, पहिले पेपरान बांधून दितले हा म्हाका ते पेपरान बांधून हाडणं ते आता चिंते गोळी बजे हाडले म्हणून चिंते ते काढणं ओपन करणं ते गोळी बजे खाताना तांतू खाले बरं बरें येयला हा. ते इंटरेस्टिंग जातले वय, वय. आणि आजूनय जाल्यार तुम्ही ऑब्झर्व करा तुमकां आयचे पेपर वाचचे की चड कालचे या पोरचे या एक वर्सा पयल्यांचे वाचचे चड उमेद येता उमेद आसता सो हांवें पयलें बरोवंक सुरू केल्लीं आर्टिकलां आनी आर्टिकलां अशेंच एक 2 अशेंच बरयलीं ते वेळार हांव युवा म्हळ्यार YCS प्रेसिडेंट जावन आसलो उडपी देसेजीन आनी सांगात आसता त्या वेळार थंय एक आमचो युवा गाजून बूक आसलो त्या वेळार ताका 1-2 आर्टिकलां बरयलीं ताचे बरोबर उर्बा चडली इस्कालान ती भुवनेंद्र कॉलेजीन हांव शिकतना थंय कन्नड संघ आसलें तांचें एक पत्रिकोद्यम म्हणून एक पेपर आसलें थंय एक ल्हानशी बरयलीं आर्टिकलां मागीर अशें बरोवन एक 2-3 बरयतना मागीर एक वर्स हांव डिग्रेक आयलो आनी थंय युवा गाजर संपादक जावन म्हाका नेमाक केलो उडपी देसेजीन त्या वेळार थोडी जरुरताय पडली वासिजेत म्हणून पडलें आनी दुसरें ऑप्शन जातलें त्या वेळार थंय हांवें पयलें बरोवंक सुरू केलें आर्टिकलां आनी सडावत फर्स्ट टायम आर्टिकलां बरोवंक सुरू केलीं ताच्या उपरांत WhatsApp इल्लें पॉप्युलर जालें WhatsApपांत कविता येवंक सुरू जाल्यो त्याच्या पयलें बुकांनी मात्र वासीज आसलो आतां आमकां WhatsApp युनिवर्सिटी आसा आतां थोडे पोएटा खातीर ग्रुपय आसात कविते खातीर मस्त ग्रुप्स आसात आमच्या कोड्याळांत पोएटिक्स आसा पोएटिका आसा आनी अशे भोव अपुर्बायेचे ग्रुप्स आसात आनी ताचे मस्त आमकां वाचूंक मेळटा आतां तांचो थोडे फुडें जुगलबंदी जाता म्हळ्यार जुगलबंदी म्हळ्यार एक शब्द घालचो ताचे वयर बरें ते येवचें आंकरी म्हणून एक आसा तांतूं भोव अपुर्बाय आसा अशें WhatsApp युनिवर्सिटी म्हणून हांवें सांगलें तांतूं WhatsApपान धाकटी खावाना टॉन्ट खावाना बरें येवंक सुरू जातलें ते वेळार म्हाका तें पळोवन कितें बरें हांवें बघतलें मस्त फस्टाक हांवें सुरवेक बरयल्ली कविता पुरो फ्लॉपूत म्हळ्यार ताका कांय ना मंडोय ना कांय ना पांय ना म्हणटात पळय तशें ताच्या उपरांत तें इल्लें करेक्शन्स करूंक सुरू केलें ते म्हजी सुरवात म्हणून हांवें सांगेत हा तशें आतां कवितेचे इल्ले गुंडायक आमी देंवचे ताजे उपरांत तुजी पयली कविता आमी आयकव्या मस्त जाणांक कळीत ना की एका पदाक आनी एका कवितेक कितें फरक म्हणून पोद आनी कवितेक मस्त कांय फरक म्हणून हांव सांगना कविता तुमी एक खंयचेय विशय आसल्या ताच्या विशयान बरयत पोद म्हणून सांगल्यार थंय एक कॉन्सेप्ट आसता लायक एक मोग म्हणून चिंत्या तांतू आतां खाली पोद बरयतना आमी ताका म्युजिकाक ताळ पडचे वयर बरयचें पडटा आतां वय ताका एक टेम्पो मागीर सेट जाता फर्स्ट एक बीट्स आसतात या त्या बीटाक सैरी जावनचे बरें उतरां बसाचे म्हळ्यार आतां शीदा कविता बरयले बरीत बरोवन गेल्यार जायना देखून चुटुका म्हळ्यार दुसरी म्हाका चुटुका बरोवनचें म्हळ्यार भोव पसंद आनी गावाना म्हणटा ल्हानशी म्हाका तें भारी पसंद बरोवनचें म्हळ्यार चार ओळी मात वय 4 या 6 येता थोडे फावटी या म्हळ्यार लायक ल्हानशें इन्सिडेंट तुमी दमून सांगचे मागीर आमी एक अशें आयकलें की कवितेंत पोद वाचले बरी अर्थ कणकाणी येवंचे तांतू परतून उस्तोंक कांय ना पूण कवितेंत एक भितर एक अर्थ आसता एक गुंडायेचो अर्थ आसचे संभव आसता कितें म्हणटात कविता ऍज इट इज वाचताना एकच पुटी वाचून गेले जाल्यार तें पोत जाता कवितांत कालेंगी एक थ्रिल आसा जे म्हळ्यार कालेंगी एक उरला आनी तें अशें आसा जे की ते खंयच्या रितीर ताका वाचचे बरी अर्थ कणगाणी येवचे बरी जायचे म्हळ्यार ताका ते 2 पुटी 3 पुटी चिंतून पडाचे ताणें अशें काडलें म्हणून कन्नडांत मात्र कविता जाता हा कन्नडांत एक फ्रेज हांवें वाचलो ತಿಳಿದಷ್ಟೇ कविते ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು कविते म्हणून बहुशा तशें आमकां कितली जाणवाय आसा ताजे वयर आमी समजयत म्हणून पोद म्हळ्यार तुमी सांगले प्रमाणे ताका एक म्युजीक घालतना ताका एक म्युजीक जावन येता कोणीय एक कांय ओड नातलो कविताचे ओड नातले तो समजूंक शकता कविता कोणाक वाचूंक मन आसा कवितेन ओड आसा तो वाचता आनी कविता वाचतना हर एकलोय कोणी एकच पुटी वाचतना समजून घेतली जाल्यार ती तितली एक तांतू एक अशें सोडी जे की द फायनल डिसिशन त्या कवितांत एंड जातना फायनल निर्धार त्या वाचप्यानंतर काणगे जावंक बरो पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह वर्डिक्ट दिजे म्हणून चिंतून काणगे तशें ते थोडे म्हजे कविता हांवें तशे बरयल्ले आसात तांतू मागीर बरें आमी सुरवात करया वय तूं आतां कशें तुवें पयले बरयल्या त्या ऑर्डरार की जराल सांग म्हजे कवितांक खंयचेय ऑर्डर ना हांवें सांगलें कारण म्हळ्यार हांवें चिंतलें मोतीक बोगुल्लें काळजा दुखुल्लें तोपुल्लें संतोश जाल्लें अशें पुरो बोगणांत आनी थोडे फावटी पळयल्लें पुराय अशें बरयलां आनी ऑर्डर ना कालाक म्हळ्यार म्हजी सुरवेतेची कविता ती खंय आसात काल म्हाका वचून ताका सो एक रूप नातलो
सो ताच्या उपरांत हांवें थोडी बरोवंक सकयली हांवें इंस्टाग्रामार एक 5 जाणां म्हणून अंक घडलो 5 जाणां 5 ती पेज आनी की आसा आतां आसा चलोवंत आसा थोडे ताचे फॉलोअर्स आसात 5 जाणां म्हणल्यार ताका तें एक दवरूंक कारण म्हणून विशेष कांय ना म्हाका ते पुरासे म्हणजे कविताचो एक पुंजो सांगात एकत्र कड्यात अर्जंटाक जाय जाल्यार मेळटा आर्काइव्हजा बरी हय त्याक हांवें 5 जाणां म्हणल्यार 5 आतां हांवें सांगलें कविता कितले अर्थ आसा म्हणून 5 जाणांत 5 जाणां शब्द ल्हान गेज्जे मो 5 जाणां म्हणटात पूण तांतूं तूं कसो आवाज ओडलो ते ल्हान वस्तू जाल्यार आवाज असलो आणि ते कोण घालता म्हणल्यार व्हेरी डिपेंड भुरग्यांक घालता की चेडूं घालता की आवय घालता की आणि तांतलो आवाज केदाळ कोणाक इरिटेट जायना जर आमी पळयलें जाल्यार 5 जाणांचो आवाज कोणाक म्युझिक जाल्यार इरिटेट जायत त्या म्युझिकाची ओढणी ना जाल्यार 5 जाणां केदाळ इरिटेट जायना तशें म्हाका तो शब्द बारी पसंद देखून हांवें त्या शब्दांत बरोवचें म्हळ्यार आतां खंयचेय कविता बरयतना पयलें 5 जाण बरयता ताच्या सकयल कितें म्हाका बरोवंक आहा ताचे वयर हांव बरयता तुका इल्ली वळख आनी दिल्ली एक आयडेंटिटी आनी दिल्ली पयली कविता खंयची कांय उडा आसा की तुका एक पळोवन आसा एक कवी उपजवलो म्हणून कविता आसा म्हळ्यार एक कवी जायचे जाल्यार ताणें पॉझिटिव्ह रितीन पॉप्युलर जायचे म्हणून कांय ना कवितांत मस्त आमी राष्ट्र लेवलार थोडे चर्चे जाल्ले कविता आसात सरकॅझम म्हणटा म्हजी कविता हांव कवी म्हणून एकलो आसा म्हणून दाखयल्ली कविता कुर्सावाट ती आतां आवाज वासिना ती म्हाका आतां उडा आसना समा कुर्सावाट म्हळ्यार आमच्या कोंकणी कॅथोलिकान कुर्सावाट जाता त्या दिसा हांवें एक थोडे एक सन्निवेश पळोवन थोडे म्हळ्यार एक अशें दाते आसा बरयल्ले ते त्या दिसा मस्त पॉप्युलर जाली चिंतपाक टॉनिक दिवची आनी तांतूं म्हाका थोडे नेगेटिव्ह मस्त आयले थोड्यांक कोणाक पसंद जावन तांणी मस्त नेगेटिव्ह बरयले स्पेशली ते गुड फ्रायडे दिसा जावचे कुर्सावाटचे रूपक टायपार जावचे हांवें प्रास्ताविक रितीन बरयली ती कोणाक कशें जाय तांणी कशें काणगेत हांवें ताका सांगलें कविता तुमकां सोडली कशें काणगेवी तशेंच बरयलें ती चड म्हाका एक बरी ओलांक लागली म्हळ्यार त्या दीस म्हाका मस्त बेजारी जाल्लें थोडे पटी मागीर म्हाका मस्त जाण म्हजे प्रेरक आसात म्हळ्यार हांवें तांकां पळोवन कविता बरोवंक सुरू केल्ले आसात विल्सन काटेल कोंकणींतलो अद्भुत कवी ताच्या उपरांत लार लॉयड रेगो ताकोडे ताच्या उपरांत जॉय लत्तुरी बरयता ताच्या उपरांत आल्वी पेर्नाल तशें आनी आमच्या मस्त जाण आसा आनी विशेष जावन विल्सन काटेलान सांगिल्लें आसा तूं केदाळ तूं जे कविता चर्चा जाता गी या कविता विशयान लोक उलोवंक सुरू जाता केदाळ तुका एक आयडेंटिटी येता म्हळ्यार त्या म्हाका बघिल्लें कविता म्हळ्यार पयलें बरयतना कविता बरयल्या उपरांत ती बरीत आसा जे लोकांक बरेंत सांगाचे म्हणून हांव चिंतलो ताच्या उपरांत म्हाका बघलें कवितांत लोकांनी कशेंय काणगे ती म्हळ्यार ताच्या विशयान चर्चा कशेंय जावी देखून कुर्सावाट म्हणली कविता म्हाका एक रूप हाडूंक शकले थोड्यांनी त्या कुर्सावाटे विशयान म्हाकाच कुर्सायलें पूण तुला म्हणचे की आता पळय उदकाक फातर उडयतना उदक एक पटी अलकंता कदळटा उदक तशें जायजेस कविता जायजेस त्या दीस ते कविता उपरांत हांवें बरोवचें कंटिन्यू केलें म्हळ्यार ते घालेंक एक म्हाका पंच मेळ्ळो ताच्या उपरांत म्हाका बरोव येत म्हणून जालें म्हळ्यार लोकांक तितलें कविता विशयान चर्चा करतना हांवें एक कवी आसूंक पुरोवन म्हाका यू लायक मी ऑर हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी तशें जालें ओके आज पयली कविता खंयची आसा हांवें तुमकां येदोळ सांगलें म्हजी कविता सडावत हांवें पळयला सन्निवेशावेर आसतात सडावत हांव इनिशियली ॲग्नेस कॉलेजींत जॉयन जातना ताचे पयलीं हांव वाळवासां शिकतना म्हाका सडावत ट्रॅव्हलिंग आसतलें म्हणटा तूं आनी काले मेन्शन करताय म्हणजे ट्रॅव्हलिंग आसतलें ट्रॅव्हलिंग करतना म्हाका सदां सकाळीं हांव एक 6:30 अशें बसार बसल्यार म्हाका सारी सुमार 1.5 घंटो वेळ कांय काम नासलें बसार उगीच बसचें आहलें हांवें त्या वेळार मस्त इन्सिडेंट अशें पळोवन ताचे उपरांत लोकां पळोवन प्रकृती पळोवन न्हीद सांजेर वेतना मात फाटी वेता सकाळीं सडावत न्हीद येनासली म्हाका हांव म्युझिक आयकतालो आनी थोडे पटी वाचतलो त्या वेळार हांवें जायती बरयल्ली आसा एक मोग आनी प्रकृतीक आमी अशें सरी करयेत आतांच्या काळार आतां एक पयलें एक माळे घाला बेसी घाला चळी घाला म्हणनासलें थोडी फानी म्हणटात आतां पोपी घाला म्हणून म्हळ्यार सकाळीं एक वेदर दनपार एक वेदर सांजे हे वेदर आमचो मोग कशें समजता म्हणून ताच्या विशयान हांवें बरयल्ली ते आतां वाचता प्रकृती सयत आमचो मोग जण आसली कोण ना प्रकृती सयत आमचो मोग जण आसली कोण ना ताकाच किरणांच्या उजवाडान तूं म्हाका दिसतलें ताकाच किरणांच्या उजवाडान तूं म्हाका दिसतलें प्रकृतीक सयत आमी मोग करचे नाका म्हूण बगलें कोण ना प्रकृतीक सयत आमी मोग करचे नाका म्हूण बगलें कोण ना ताकाच दुर्येंत तुका लिपयलें ताकाच दुर्येंत तुका लिपयलें प्रकृतीक सयत म्हजेर बिरमो दिसली कोण ना
प्राकृतिक सहित म्हजेर बिरमो दिसली कोणा ताकाच म्हजे सांगाता आज पावसाचे दूख जावन रडता. वा. म्हळ्यार 3 काल आसात, म्हळ्यार 3 नमण्याचे वेदर येता आमकां. सकाळी वोत, सकाळीचे दुरी असता, मागीर वोत येता, मागीर पावस येता. अशें तें एक सन्निवेशन पळोवन म्हाका बरें पसंद जालें. हे कविता बरयतना एक रूपक या इमेजरी या मेटाफर ते कितलें गरज म्हळ्यार कित्याक की सरी करता आमी न्ही की एक तूं काल सांगूंक आशयताय ते खंयच्या की तूं सरी करन ताच्या आदारार तुजी बोगणा व्यक्त करताय. एक रूपक रूख गी मळब गी संद्र नखेत्रांग गी ते एक गरज म्हणून संगीत गी ते तुम्ही बरोवच्या कवितेवर डिपेंड असता. आता हांवें कांगणा म्हणून बरयल्यार कांगणा विशयान बरयत खाली. आता कांगणा विविध रुपांनी पळयता. करेक्ट. आता मायच्या हातांतली कांगणा घरांत आवाज करतली. आज हांवें आतां सडन घडचें कविता घरांतली कांगणा आवाज करतली मायन बकऱ्यो लाडटाना. आज बकऱ्यो येना तर माय ना म्हणून म्हळ्यार तशें बरें. आता तेंत कांगणा चेडवाच्या हातान घालतना दुसरे रूप येतात. रोमॅन्टिक हय तेन्ना भुरग्याच्या हातान घालून सोबाय हाडटा. त्या देखून तुम्ही पळोवनचे वस्तू तुम्ही कशें पळोवन बरयता तशे वर डिपेंड. तेत कांय इम्पॉर्टंट जायचे म्हणून ना. खंय आमी अशें आयकल्लें की कवी सगळ्यांनी पळयल्लें कवी पळयता, सगळ्यांनी पळयल्लें कवी पळयता, पूण कोणेय चिंतिनातलें पळोवनचे तेन्ना विभिन्न रितीन पळोवनचे. हा तशें वय कोणाकी दिसनातलें तुका दिसता म्हणून सांगूंक जायना. ते तूं कशें पळयताय ताचे वयर सकाळांनी पळोवनचे पळयतना इल्ले विशेष रितीन पळोवचे. ते काल्याक तशें म्हणून एक सवाल तितलेंच. करेक्ट. बरें मुकले म्हाका हे पप्पा आनी पुताचो संबंध, पप्पा आनी दुवेचो संबंध एक बारीक पसंद जावचो. आवय पुताचो आसा, बापूय दुवेचो आसा. आवयच्या विशयान मस्त जाणां बरयतात आनी मस्त पदां आसात. आनी बापायचें दूख आतां कोंकणींत एक आतांच्या काळार आतांच्या कोंकणी काजारांनी डॅडी डान्स म्हणून सुरू जाला. फादर डॉटर डान्स म्हणून सुरू जाला. त्या दीस चडावत डॅडी आनी दू सांगात येतात, रडतात आनी नाचतात. त्या दीस मस्त इमोशन्स येतात. आवय सांगता डान्स करचे बारी उणे ते आतांच्या काळार पुराय सुरू जाला. पूण हे विभिन्न कॉन्सेप्ट. आनी पूण बापाय पुताचो संबंध विशयांत नंत म्हणून येत कोण म्हळ्यार आसतीत उणी बरे उणे. माने आमचो लॅन्सी एंड्रे मोरसाचे एक पोदूत आसा पप्पा तुजो उस्वास म्हणून. ते बारी बरें आसा. आतां हे कविता हांव एक दीस MC करतना डॅडी डॉटर डान्स तुमी सांगलें तें पळयतना म्हाका तें सॉंग आयकून तितलें प्रेरक जाल्लें. दुवे म्हजे गी वय दुवे म्हजे. त्या देखून हांवें दुवे म्हजे दुवे म्हणून बरयलें. बरयल्ले कॉन्सेप्ट डिफरंट. ओरिजिनल काही मेल्विन पॅरिसाचें पोद गीत ते म्हाका कोणाचें एक्झॅक्टली खबर ना. पूण तें आतां रिमेक पुरो जाला मस्त. हें बापायचें कॉन्सेप्ट म्हाका लायक जालें. ताका हांवें बरयलें आसा. इल्लें लांब आसा. दुवे म्हजे संतोष जाल्लो जल्मल्लेंस तुका आरावन धरतना. दुवे म्हजे संतोष जाल्लो जल्मल्लेंस तुका आरावन धरतना. दुखुल्लें चेडू म्हणून हेरांनी केणतना. दुवे म्हजे संतोष जाल्लो तुवें पयलीं पावलां काडतना. दुवे म्हजे संतोष जाल्लो तुवें पयलीं पावलां काडतना. दूख उरलें पडोवन बेतल्ले तुजे दोंपोर देखतना. दुवे म्हजे संतोष जाल्लो पयले पोटी तुवें दादा म्हूण आपयतना. दुवे म्हजे संतोष जाल्लो पयले पोटी तुवें दादा म्हूण आपयतना. दूख उरलें भलायकी बिगडोन तुजें रडणें आयकतना. दुवे म्हजे संतोष जाल्लो इस्कोला तेवशीं तूं चलतना. दुवे म्हजे संतोष जाल्लो इस्कोला तेवशीं तूं चलतना. बेन दिसतलें वायट इश्टांचो सहवास चिंतना. बेन दिसतलें वायट इश्टांचो सहवास चिंतना. दुवे म्हजे संतोष जाल्लो तुवें काम आपणावन फुडार बांदतना. दुवे म्हजे संतोष जाल्लो तुवें काम आपणावन फुडार बांदतना. राग आयिल्लो पोखरी चेडे तुका चिडायतना. दुवे म्हजे संतोष भक्ता आज तूं कुळारा येतना. दुवे म्हजे संतोष भक्ता आज तूं कुळारा येतना. उर्बा येता बेतकाटी बदलाक तुजो हात धरून चलतना. उर्बा येता बेतकाटी बदलाक तुजो हात धरून चलतना. तुका ल्हानपणार चलोवंक शिकयल्लो उगडास काडतना. हे डॅडी आनी दुवे विशयान बरयलें. एका चलयेच्या जिवनांत येवचे हर एक हंत या कवितेंत आसा. ते लॉकडावनार बरयल्लें हांवें. ते धाडलेलो पुरसो लॉकडावन कविता. हाताक हातात बेतकाडीच्या बदलाक हात धरून. पण ताचे उतारप्राय आसा. ताचे अकरेचे वेळार सांगचें. कित्याक म्हळ्यार थोडे पट्टी आमी म्हणटा टेकन फॉर ग्रांटेड म्हणटा. तशें जावन आमी बापयन एक दुवे खातीर या पुता खातीर या कोणेय खातीर करचो आमी काम कितें आसा तें फाटल्यान दवरता, पडद्या फाटल्यान दवरता. कित्याक आवय हर एक आवय आमी तिका कितलो मान दिल्यार उणेंच पूण तेचे हायलायट जाता. सो मे बी
ओ विशयी गरजेचो की आमी सारचें कोणेय आपोडनातले विशय इल्ले आमी आपोडल्यार हें इल्लें रिस्केचें कित्याक आतां पोदां आमी आवय वयर बरयल्लें पोद हिट जावचे चान्सीस चड कंपेर्ड टू वॉट आय हॅव रिटन ऑन माय फादर पूण तशें म्हणटाना तें कितलें गरजेचें इल्लें कोणेय आपोडनातले चलनातली वाट आमी चलोवंक प्रयत्न करता ना हांवें सांगचें आमी खंयचेय कोणें आपणनातले आपडल्यार तितलें चड Weightage. क्लिक जाता वेटेज पडटा खालाक म्हळ्यार ते लोक तें चिंतून सुरू करता हें इल्लें नवें आसा म्हणून आनी ह्या विशयान चिंतूंकूच नातले इट इज बेटर टू बी बेस्ट बेटर टू बी युनीक सॉरी केदारळे म्हणचे आसले बेटर टू बी समथींग इन्स्टेड ऑफ नथिंग तांतूय आमी बेस्ट जावचे बदला युनीक जावचें बरें खालाक म्हळ्यार बेस्ट जाल्यार यू आर द कॉमन वन द बेस्ट वन सगळीं बेस्ट जावंक ट्राय करता युनीक जाल्यार यू आर द ओनली वन करेक्ट त्या देखून खंयचेय नातले इल्लें आपडल्यार आतां कोणी आतां कणशा घाल्लो इल्लें तुमी इल्लें हाडल्यार इल्लें आतां पळय पुरो ओल्ड गेल्लें कोणशा गेल्लें बरो फॅशन जावन फाटी येते आसा त्या देखून थोडे विशय पूण आनी तूं एक म्हळ्यार आनी तूं ऑब्जर्व केलें की हें आसा तशें आमी समजून काडचें आनी तो हाजे पटलो अर्थ म्हणून विशेश ना इल्लें डिरेक्ट नाटवचेंच तशें म्हणटा हें कशें वचता तुका तशें समजूनच वेता लोक थोड्या विशयान चड चिंतिना कॉमन म्हणून देगे दवरता आतां घरांत पळय आतां आवयच्या विशयान मस्त पदां घडल्यान बापायच्या विशयांनी घडल्यात पूण तुमी खंय आतां इल्लें सुरू जाला फादर्स डे म्हणून केदारळे आवय म्हणून सांगल्यार आतां आवयक हांवें हें करचें न्ही बापायक इल्लें बरयल्यार चड वेटेज पडटात काल्याक म्हळ्यार बापाय वर चडावत एमोशन चड असतात बापाय दाखयना मुखार घरांत त्या देखून आवयचें तें आतां सकडी बरयतात आवयच्या विशयान मस्त हें जाल्यान ते पदां आयल्यान त्या देखून तेय पॉप्युलर जातात पूण बापायच्या विशयान बरयल्यार चड वेटेज आसा तें हांगासर हांवें जस्ट एग्जाम्पल दिलें आवयचें आनी बापायचें म्हळ्यार तशें जायते विशय कोणेय चिंतिनातले कोणेय उलयनातले कोणेय चर्चा करनातले इल्ले थोडे फावटी इल्ले कदलायल्यार इल्लें बरें आनी एक मुखल्या कवितेक वचच्या पयलें आतां आमी आमच्या यंग जनरेशनाक पळयल्यार मीम्स जावं पुरो आनी कालें तुमी रिल्स म्हणटात आनी आमच्या आयचे रोल मॉडेल म्हळ्यार कवी या सिंगर्सांच्या चड युट्यूबर्सांक गेस्ट जावन आपोवचे म्हणसर आमची परिस्थिती गेल्या ओके तो एक बरें कॉन्टेंट क्रिएट करता एक बरो जागो दाखोवन ताच्या विशयान सांगता ती गजाल दुसरी तो सकाळी घरांत हांव न्हू कामाक बैसरचे म्हणसर हांव कालें करता म्हणून घालून गेल्यार आमची ही एक मनस्थिती कशी म्हळ्यार आमचे डायल्यूट जावन येता तसा एका टायमार मे बी आतां सगळ्यांक नाही तांकां जाय जाल्लें हें पोस्ट करियेत एका टायमार पेपरार नांव येवचें म्हळ्यार व्हडलो विशय तुजी कविता पेपरार आयली म्हळ्यार तो व्हडलो विशय आतां म्हाका जाय जाल्लें घाली तशें जावन गिया आमचे रोल मॉडेल्स ते बदलतात तसात न्ही ते आतांची परिगत तशी आसा आयल्यावर हांव एक ल्हानशे एक कुंभकाराच्या कार्याक गेल्लो थंयसर कुंभकाराच्या भुरग्याक हांवें विचारलें तूं व्हड जाल्ल्या उपरांत काल जाताय म्हूण म्हाका युट्यूबर जायचें म्हणालो मागीर ते जाल्ल्या उपरांत कार्य जायत म्हळें सकाळांनी क्लॅप्स दिले पुरो जालें ताच्या उपरांत हांवें देखीक पुरो जाल्ल्या उपरांत विचारलें हांवें युट्यूबर तांतूं काल करचें म्हाका तांतूं विडियोज पुरो करून घालीचे हांव ऑलरेडी करता सबस्क्रायबर्स वय आनी खालाक विचारलें म्हाका मस्त जाणां पळयतात एक आनी तूं परिगत काल म्हळ्यार एक पॉप्युलॅरिटी चड म्हळ्यार आतां स्क्रिनार येवचें म्हळ्यार एक तशें कंटेंटांतल्यार तितल्यान गेलें विजिबिलिटी जायची आतां तुमी ह्या दिसांनी पळया थोडे फनी थिंग्स केल्ले चड पॉप्युलर जाते आसात एक ते एक्चुअली अर्थ नातल्यार आतां कॉफी नाडू चंदू म्हणून एकलो रिसेंटली तुळशीदास म्हणून एकलो आयिल्लो आनी डिंचक पूजा म्हणून एकलो आयिल्ले तशें ते पळयल्यार तांच्यान कांय ना एक्चुअली तांकां काल्याक फॉलो करता हांवूय फॉलो करता काल्याक म्हाकाय गोतू ना मे बी विभिन्न आसलोय लोक पळयता विचित्र आसलोय लोक पळयता वय वय दोनूय ते तांतू कांय सांगूंक ना तशें आतांच्या भुरग्यांची मनस्थिती काल म्हळ्यार सडावत ते कशें जातात म्हणून गोतू ना करीचे म्हाका रील्स करीचे आनी तांतू पयशे येतात म्हणटात आतां युट्यूबान म्हाका पयशे मेळटात म्हणटात ते रियली कोण बरे स्टार आहात पळय तांचे अर्निंगाचे प्रॉब्लेम्स विचारल्यार कळटा तितले सुलभ ना तितले आनी खंयचे जाल्यार शीता सांगाता लोणचें आल्यार ओके पण लोणचें कुलेरांत वाडीचे सोडल्यार लोणचें दोयेंत वाडूंक जायना आमचो इल्ले म्हाका बेजारय बघता काल्याक म्हळ्यार आतां ह्या दिसांनी हांव पळयते आसा आतां आमी आमचें जनरेशन आतां यंग जनरेशन आमच्यांत बरोवचें मस्त उणें ते कोंकणी बरोवचें बारीक उणें आका इंग्लीश मिडियम एक कारण गी सीबीएस मिडियम जाल्यार इंग्लिशान म्हणी बरयचें न्ही वय कित्याक इंग्लीश स्क्रिप्टी कोंकणी बरोवंक वापरतात हांवें म्हाका तेय म्हाका हेंच सवाल पयले एक फावटी अशें चर्चा करतना आयिल्लें इंग्लीश मिडियमच कारण म्हणून हांव तें इंग्लीश मिडियम कारण म्हणून सांगिना इंट्रस्ट ना म्हणून सांगता हांवें काल्याक म्हळ्यार वी आर इन द मोबायल वर्ल्ड आतां
घरा गेल्यार पळय मोबायल एक पटी रील्स पळोवन सुरू केल्यार वेळ गेल्लोच गेल्लोच कळना ते ऑटो वय. प्ले जावन आणि बूक वाचचें कितें गेल्लें थोड्यांक बोरिंग म्हण बघता कोणा वय, वय. आतां न्यूज पेपर आतां कैमचे मुसर विशय म्हणा आज ना जाल्यार हांव कविता वाचता आसा मोबायलान पळोवन वय. बरोवन हाडचें इतलें एक ना आनी एक बायबल समीत आतां आमी मोबायलार पण वाचता ते मोबाईल वाईट म्हणून तू कशें वापरताय म्हळ्यार काले Temptation आसा. आमकां वय. इझी जायचें वय, म्हणून वय. Correct, आतां correct. ते आतां केम सुरू स्टडी सामका रिसर्च सांगता म्हळ्यार रिडींग इज डिफिकल्ट म्हणटात म्हळ्यार स्ट्रगल रिडींग इज अ स्ट्रगल म्हळ्यार बूक वाचचे ते कोणें वाचचें म्हणून पूण ते एक आर्टिकल अशेंच भोंवतणी अशें पळयतना आमी वाचल्यार आमकां कितें नॉलेज मेळटा ताचे विशीं दुसरीच आसा बरें या मुखल्या कवितेक आमी या ताचे पयल्यान आमी कोंकणी स्क्रिप्ट लिपी विशयान प्रस्ताव कडलो आमच्या विक्षकाच्या गमना कोंकणी 5 स्क्रिप्टांनी आमी बरयता एक हांगा मंगळुरान चडाव जावन आमी वापरचें कन्नड स्क्रिप्ट आसा ताचे उपरांत नागरी हिंदी कशें बरयता पळय देवनागरींत आमी कोंकणी बरयता मागीर लॅटिन वा रोमन स्क्रिप्ट आसा इंग्लीश अल्फाबेट्स वा लॅटिन अल्फाबेट्स यूज करून बरोवचे अरेबिक पर्सो अरेबिकांत कोंकणी बरयतात आनी तशेंच मलयाळमांत ही कोंकणी मलयाळम स्क्रिप्ट वापरून कोंकणी आमी बरयता आनी कोंकणी खंयच्याय एका धर्माची भास म्हणून न्हय आतां क्रिस्तांव लोक कोंकणी उलयता GSB RSB हिंदू भाव कोंकणी उलयतात आमचे बडकल कारवार तुमी दिशेन गेल्यार नवायत मुस्लिम सहित कोंकणी उलयतात हे तुमच्या गुमाना बरें मुखली कविता तुम्ही ओडवलो एक प्रस्ताव केलो आता आम्ही कविता बरयतना खंयचेय आमकां वस्तू आधारीत बरयल्यार कशें येतात की म्हणून आता ताका एक एग्जाम्पल जावन एक हांवें कविता बरयल्ली ही कविता कशी म्हळ्यार हांवें बसच्या ऑफिसांत देगेर एक जनेल असलें जनेल ते दार केदारळी बंदूच आसतले ताचे ते दार उक्ते करूंक जायना विंडो इज शट विंडो इज ऑलवेज क्लोज आनी त्या तिसल्या देगेर दार ताचे आता करचे जाल्यार हांवें भायर तावन वचून तेणे तावन करचे आनी ते एक्झॅक्ट दिसना आमकां तिसल्या सायडीन कालता म्हणून इल्ले ते ग्लास आशिल्ले ब्लर टायप ग्लासेस तांकां काल की नांव म्हाका उडास येना ते इन्सिडेंट हांवें कशें तें दोसूंक सुरू जालें ती इमेज ताच्या तिसल्यान वतली म्हाका दोशिनातली पूण म्हाका तिसल्यान वतल्यांच्या वयर इल्ले काले म्हणे बरें म्हणे थ्रिल मेळ्ळें तिसल्यान वतल्यांचो आवाज आयकतलो उलयांचे आयकता पुरो आयकता ब्लर दिसतली ते आतां तुमी ओडल सांगले बरें आमी कशें हाडी येता म्हणून हांव आनी तूं आमचे मदें एक जनेल हांव आनी तूं आनी आमचे मदें एक जनेल त्या जनेलार तुजे कुशींतल्यान दार त्या जनेलाक तुज्या कुशींतल्यान दार भोगणांचें दार भोगणांचें दार पूण तें दार सदां बंदच आनी तूं हे कविताचे हांवें चर्चा 4-5 वळी वय ल्हानशें चिंतूंक बसता म्हळ्यार म्हाका एका चेडवार बोगणां आसात या चेडवाक एका चेडवार बोगणां चिंत्या आतां दार त्या कुशीन आसा म्हळ्यार म्हाका तुजेर बोगणां तें तुका गोत्त आसा पूण तें बोगणांचें दार रेस्पॉन्स म्हळ्यार तें बंदूच म्हणून मानवे जाता वय तशें एक ल्हानशें वस्तुशाही तें दार बंदूच आसलें तुवें तें बोगणांक सरी कर बोगणांचें दार केदारां बंदूच म्हणटाना ताका व्हडलो अर्थ येता कित्याक आतां खाली फर्स्ट 3 वळी वाचताना तातूंत कांय विशेश बघाना हें आमी पळोवचें म्हणून पूण एकच पटी बोगणांचें दार बंद करताना तें भयंकर ताका जडा येता वय तेंत आमी सामान्य विशयीत कविता रुपी कन्वर्ट करन मस्त तांचो अर्थ हाडूंक जाता आनी एक तशेंच हांवें सांगलें हांव ट्रॅव्हलिंग करतलो म्हणून म्हजी कविता चडावता हांवें ट्रॅव्हलिंगांत बरयलें आसा म्हजे एकले फ्रेंड आसा ते केदारळे ताचे एक दीस सकाळीं गुड मॉर्निंग येतना ताणें सांगलें कले हिरा राय साहेबा सकाळीं एक बैसरूंक ना सकाळीं वत 2 परत सांजेर कामांत वयतना पावस म्हणून हांवें ताका सांगलें ते तशें न्हय म्हळ्यार तितलें तुवें कवी जागृत जालो तितलें ते सिंतलें काडलें नाका ताका हांवें इल्लें पुगारलें ताका म्हळ्यार वयर दवरचे खातीर तुजी सोबाय देखच्याक सूर्यो आनी कुपांचें झगडें कुपा म्हळ्यार मोड तुजी सोबाय देखच्याक सूर्यो आनी कुपांचें झगडें तक्रार देवान परिहार केलें सकाळीं वत सांजेर पावस वय दोगांयकी समाधान कोणाक रगलें नाका थाण्या म्हाका सांगलें तुजी कर्म म्हणालें हें कविता बारी हिट जाली मस्त जाणांनी ती वाचली म्हळ्यार कितले जाणांनी तांच्या फायद्या खातीर वापरल्या जावं की पुरो वय आनी तशेंच आनी एक तुमकां हांवें आतां धाकट्या कविता विशीं उलयता आसा हें एक मावून जाल्ल्या एका चेडवा वयर चेड्या वयर आमी सरी करया तुजी तस्वीर देखताना आनी तुका भेटताना कांयच फरक दिसना आनी तुका दोनी उलयनात सांग लास्ट वळ दोनी उलयनात हे म्हळ्यार एक संबंध थंय खट्ट जाला
तुझी तस्वीर देखताना आणि आणि तुका भेटताना दोन्ही काही फरक दिसना वय हा दोन्ही आम्ही अर्थ कणकाणींचे तस्वीरी उलयना आणि म्हणून पण लास्ट ते उलयना म्हणून सांगताना वय तस्वीर म्हळ्यार नॉर्मल फोटो म्हळ्यार हे म्हळ्यार खाले भेटताना खाले फरक हा म्हळ्यार भेटताना म्हळ्यार युजली आमी उलयता न्हय हांगासर त्या कवीच्या भाशेन अकरे काले आसा म्हळ्यार तांचे मध्ये मनस्ताप आसा म्हळ्यार त्या मनशाक हाचेर समाधान वय वोट पॅचअप करून मे बी ट्राय करते वय त्या देखून तशे ते बरे धाकटे आम्ही बोलून दिला फर्स्ट हाफ पळयताना काली तुझी तस्वीर देखताना आणि तुका भेटताना कांय फरक ना म्हणताना सगळ्यांनी चिंचे असा कसो तस्वीरेन देता तुझे तोंड तांकां सांगची तली विषय ना म्हणून पूण तेंच लास्टले फिल्मांत जाल्ले बरी कवितेकी एक क्लायमॅक्सांत गंमत गी मस्त आसा कवितेक म्हळ्यार तुमी जुगलबंदी सुरू केल्यार आमी आतां लॉकडावनांत आमचे अंकरी म्हणून एक पंगड आसा व्हॉट्सअप ग्रुप त्या वेळार सकट घरा भितर आल्या त्या वेळार आमी जुगलबंदी करचे जाले दिसा एक शब्द आतां ओडोलो हांवें कांगणा म्हणून सांगलें तशें एक दीस कांगणा म्हणून घालचे एक दीस पालो म्हणून घालचो एक दीस कोळो म्हणून घालचो काले एक शब्द घालचो तो वापरनच ते इतले एक सोबीत कविता तांतू रचना जातली की जोशीन एक सुरू केल्लें तें कविता शिंकळती ती भोव फामाद जाली तांतू बहुशा हांव एक 7th संकळ म्हळ्यार कविता माटो कविता माटो आनी कविता संकळ ते एक आतांय म्हाका उडो आसा हर एक भुरग्यांनी कांय कविता गोतनातल्यान की कविता तशें आकर्शीत केल्लें खरी काल्याक म्हळ्यार दोन उद्देश आसूंक पुरो थोड्यांक आमच्या भुरग्यांनी एक अशें वासिचें म्हणून त्या वेळार आमचे जाल्यार कवींची गत जाल्ली काल्याक म्हळ्यार सोकडांनी फोना करची म्हाका एक कविता दी म्हाका एक कविता दी म्हणून आनी तांकां चॅलेंज करून काडलें चॅलेंज म्हळ्यार दुसऱ्यां चॅलेंज सुरवेक एक एकला चॅलेंज येताले प्रॉब्लेम येताले ताच्या उपरांत एक एकल्यान तेका सोगो चॅलेंजिंग सुरू केलें तेन्ना कवितेक बर घालयलो वय कवितेक बर घाललेलो थोडे कवी उपजले त्या वेळार आनी पोरण्यो काही नातल्यो कविता उस्तल्यो लोकांक आनी ते म्हाका सेंटेन्स अजून एवढो आसा कविता माटवान कविता संकाळ सुरू केले बाब जोशी एक बाई एक तसले काही जाल्यार बरें आसा बट एक नवे प्रयत्न ते भोव बरें तशें जायचें मुकली कविता मुकली म्हजो एकलो फ्रेंड आसा तो गांवाक येताना आनी केदारळे हांव ताणें मेळटाना अशें काही वेताना बैला गांवांत आसतो वय परगांवांत काम करता तो गांवाक येताना आमी काय अशें भोंवताना कोणी अशें मेळ्ळ्यार तूं केदार आयल्लो म्हण सांगचें ताका ते कॉमन सेंटेन्स सुरवेक तशें विचारचें आयिल्ले तशें ना केदळ आयिल्लो मागीर तोच व्यक्ती एक हप्ता उपरांत मेळत जाल्यार तूं केदळ वचोंक म्हण विचारता एक हप्त्या भितर भोगणां कंप्लीट बदलता केदळा ते जाल्ले विशय तितलेंच ते एक कॅज्युअली सारखे जावंक पुरो पूण ते थोड्यांक मस्त बेजार जाता म्हळ्यार गांवाक येवंक अप्रूप तांतू एक अशेंत बरयल्लें हांवें हे व्हडले कांय सिरियस कविता न्हय पूण पोरगांवांत जाल्ल्यांक हें भोव पसंद जाल्लें 2 वर्सां गल्फाच्या रेंवेर गेल्लो 2 वर्सां गल्फाच्या रेंवेर गेल्लो 4 पयशे घेवन 2 म्हयन्यांच्या रजेर गांवाक पावलो 2 म्हयन्यांची रजा 4 पयशे घेवन 2 म्हयन्यांच्या रजेर गांवाक पावलो सकडांच्या तोंडार एकच सवाल तूं केदाळ आयिल्लोय सकडांच्या तोंडार एकच सवाल तूं केदाळ आयिल्लोय दोळे दांपोवन उक्ते करच्या फुडें 2 म्हयने धांवले दोळे दांपोवन उक्ते करच्या फुडें 2 म्हयने धांवले आनी थोडे दीस उरल्यात आतां सकडांच्या तोंडार एकच सवाल तूं केदाळ वचोंक सादी उतरां पूण तूं मातशी बोगणां ती एका मनशाची संपूर्ण बोगणां आमी आतां कविता बरयल्ली ती सकडांक पसंद जायचे म्हणून ना ह्या सकडांच्या बोगणांक सरी करूंक जायना ताका देखून त्या मनशांक थोडे पटी ते मस्त बोगता पूण कोण त्या जाग्यार आसा कोण थंय आयला म्हणचे गल्फांत गोळटात म्हणचे तांचे कश्ट तांकांच गोतू ते 2-2 वर्सां गोळचे घर फॅमिली ना पयशे जातात गोळटात सुखान आसा म्हण आमी गांवच्यानी चिंचे पूण पोरगांवांतले आवाजत्या तांकां पाप ते एक फॅमिली ना आतां हप्त्यांक एक वीक ऑफ मेळटा ते दोळे दांपोवन वयचे पयले बेता ताच्या उपरांत गांवच्या रेवंत पळयचे हांगा फोटे घालतात व्हडले दुखचे गल्फाच्यान घाले म्हळ्यार बेजार जावचे हांगा फंक्शनांचे तांचे फोटे पळयतना पुरा वट्ट जाता ते ना पेस्ता परबेनांत पेस्तानांत परबाना पावस ना ताचे गम्मत ना रजा ना आंबे ना पणस ना पुरा मेळटा पूण ते पूर अनुभव केल्ल्या की कविता चड आवडटा भोव जाता म्हळ्यार म्हाका ती गल्फांच्या लोकांनी मस्त जाणांनी हें केल्लें आसा तुवें आनी स्पेशली ते एकले रावतात गल्फान थोडे आनी भयंकर ह्या कविता विशयान हें केलें तुवें बरयलें 4 लायन्स सायबा ते अशें लागलें की म्हाका नीज म्हणून तशें त्या देखून कविता आमची बरोवनशी ती सकडांक थोडी पुरा कविता पॉप्युलर जायन थोडे थंय दामकून येतात मे बी आतां जर तर खंयचीय एक सिच्युएशन परिस्थिती हांव जावन तांतून पाशार जावन गेलां तर ते म्हाका चड लागताच उरल्यान तो विशय नाही जावंक पुरो आतां जायते म्हजे कविता कोणी वाची नासतना गेल्ले आसात काल एकाच मनशान सांगिल्लें आसा हें बारी बरें आहा म्हणून
वय तो आम्ही बरेली कविता जर एकल्यान वाचून एकल्याक परिणामकर जाली जाल्यार ती बरीच कविता खंयच्या एका लेखाची प्रभावशाली थोडे पुरा कविता पॉप्युलर जायनात वय, आता थोडे कविता मात्र इतले पॉप्युलर जातात की सगळ्यांक वाचूंक पावतात वय. थोड्यांक मात्र पसंद जातात त्या देखून आम्ही तांतू काही ते एनकरेज खंयच्या चिंते एक सैनिका विशयान बरयल्लें या कोविड टायमार आसले या दाक्तेरा विशयान बरयल्लें उरल्यांक आतां आमकां कोविड ते इतली मोडना तितली मोडना म्हणटाना इट वॉज जस्ट अ स्टॅटिस्टिक्स फॉर अस पूण कोणाच्या घरात तें घडलां तें ताका स्टॅटिस्टिक्स न्हय तें ताका ते कशें म्हळ्यार आतां आमी काजाराक वेता फंक्शनाक वेता थंय वचून पुरा जेवता पुरा खाता मागीर लास्ट कमेंट करता तें चूर बरें नातलें इल्लें आंबट आहलें, इल्लें तीख आहलें. हां. आतां ताचें करेक्ट कळचें केदाळ म्हळ्यार आमच्या घरा एक आमी फंक्शन करीचे करतना, त्या दाळा ताची अवस्था कळटा एक फंक्शन करून कितले बोंग आसा पयशे कांयच न्ही आतांचे लेखान पयशे कितले वता म्हळ्यार तुमकां कार्य सिस्टमॅटीक करूंक जायना त्या देखून ते आमी तो एक्सपिरियन्स बरो एक शब्द इवन विल्सन कटील केदाळांय वापरता संवेदन म्हण सेन्सिटिव्हिटी म्हणटा म्हळ्यार हांव तुज्या जाग्यार रावन तशें जालें जाल्यार कशें म्हण एम्पथायझींग म्हणटा पळय तशें वय तें एक बरें मुखली कविता ही कविता आता तुम्ही आता सांगिल्ल्या विशयाचेर आसा थोडे कविता थोड्या सन्निवेशांक पॉप्युलर जातात हर एक वर्सा ही म्हजी कविता पॉप्युलर जाता फादर्स डे दिसा मात्र हा फादर्स डे म्हण आसता त्या दीस सक्कळ शेअर करतात त्या देखून ह्या वर्सा बारी शेअर जाल्ली ही पप्पाच्या विशयान आसा कवितेचें नांव पुतान दुवेन या एक भुरग्यान सडावत पूत म्हणून सांगेत हांगा पप्पा तूं सुपर म्हणून सुपर म्हणून हांवें इंग्लीश शब्द वापरला तरी वडना सगळ्यांक समजोनशें तसलें आतां अशें आसा पप्पा तूं सुपर पयशे नातला रे म्हाका ग्रेस्त जावन वाडयलें तुका घालूंक एक जिब्बो तरी पेस्ता परबेक म्हाका सोबीत वस्तुरांत सोबयलें तुका घालूंक एक जिब्बो तरी पेस्ता परबेक म्हाका सोबीत वस्तुरांत सोबयलें तूं शिकोवनाय तरी म्हाका कॉलेजीक पायलें तूं शिकोवनाय तरी म्हाका कॉलेजीक पायलें पप्पा तूं सुपर खेळचें काण दिवंक तांक नातल्या रे फाटीर बसून काला बोल्ला खेळयलें खेळचें काण दिवंक तांक नातल्या रे पाटीर बसून काला बोल्ला खेळयलें कारार व्हरूंक जालना तरी सायकलार भोंवडायलें कारार व्हरूंक जालना तरी सायकलार भोंवडायलें फास्ट फूड हाडूंक तांक नातल्या रे बूक नासता न्हिदायलें फास्ट फूड हाडूंक तांक नातल्या रे बूक नासता न्हिदायलें पप्पा तूं सुपर पप्पा तूं सुपर कितलेय बोंग आसल्यार गांवांत रावन पोसलें कितलेय बोंग आसल्यार गांवांत रावन पोसलें पूण आज हांव इल्ले पयशे करया आनी इल्लें कुटुंब बरेंच करया म्हूण गांव सांडून भायर सरतना पूण आज हांव इल्ले पयशे करया कुटुंब बरें बांदया म्हणून गांव सांडून परगांवाक भायर सरतना पटलून धरून एक दूख गळयलें ही कवितांत थोडे हांवें कॉमन शब्द वापरल्यात म्हळ्यार सगळ्यांक आतांच्या प्रेझेंट जनरेशनाक समजून येत म्हणून सकाळचे की लागचें तें एक दूख गळयलें वय गळगळ्यान रडलो या तशें रडली तशें ना एक दूख एक दुखाक सांगलें मम्मीचे दूख आनी पप्पाचे दुखा फरक आहा मम्मी दिसाक थोडे पटी केदाळे रडता सोंग पुरो सडावत आमी पळोवचें सगळ्यांक न्हय भावनात्मक बट बापायचें दूख बारी उणें बापायचें दूख आमी थोडे पटी पळयता एक दुवे गोपसून दिताना आनी एक तशें खंय पूत या दू सोडून खंय पयस वयताना अवघड जाता तहली बारी रेर त्या देखून एक दूख गळोवचें म्हळ्यार हांगा गळगळ्यान रडचें न्हय बापायचें दूख पोटाचें म्हणना ना ते एक दूख म्हणटात म्हळ्यार हांतू ह्या कवितेंत हांवें काले बरोवन दाखयलें म्हळ्यार पयल्याच्या काळार घरांत कशें ते मॅनेज करतले म्हणून म्हळ्यार मिनिमम मॅक्झिमम एडजस्टमेंट काले म्हणटात न्हय मिनिमम एडजस्टमेंट मॅक्झिमम सॅटिस्फॅक्शन तशें काले शब्द आसा म्हाका समज उडास येना तो त्या देखून ते एक आतांच्या काळार आमकां जायना आमचे स्टँडर्ड ऑफ लायफ चेंज जाल्ल्यान आमकां खर्च चड आसा आनी आतां फॅमिली अटॅचमेंट उणें जाल्यात त्या देखून त्या सन्निवेशार बसून हांवें चुरशेन चिंतून बरयलें बारी गोल्डन फॉर्म्युला मातून मॅक्सिमम एडजस्टमेंट मिनिमम सॅटिस्फॅक्शन पण आतां आमी सॅटिस्फॅक्शना बदल्यान अशें धांवतांगी तशें जावन वय पूण एक नवो विशय आमी एक टच केल्लो ह्या हातूं आनी एक मिनिमम एडजस्टमेंट मॅक्सिमम सॅटिस्फॅक्शन म्हळ्यार कशें म्हळ्यार एडजस्ट करचें आनी उण्या विशयान जायते सॅटिस्फॅक्शन जायचें म्हणून तशें मानेस्ता अरुण दंतिया कार्यनिर्वाह असो केदाळे डायलॉग तो एक कविते ये चुटुका हनीगमना म्हणटा पळय हे अशें खंय अप्रूप भाशणां करतना कार्यनिर्वहन करतना फायद्याक पडली आसात गी तुमकां मस्त पटी पडतात पूण ते सन्निवेश पळयचे मात्र आता संभ्रमांत काजारांत वस्तू बरे बरे सांगूंक येत आतां
कोंकणी पदां आसात वय. मिकमॅक्साची पदां आसात तांतू आमचो अनिल बंगलाचें एक पद आसा ताचे एक कवळेंत एक पद आसा तांतू थोडे एक पद तांतू थोडे एक म्हाका संगती थोडे ते कविता तांत पदांतले थोडे शब्द या थोडे सेंटेन्स इतले पॉवरफुल आसात की ते काजरान कशे ओपार येत म्हळ्यार ताच्या की पयलीं हांवें सांगचें बाय अनिता आसा बाय अनिटा तिचे एक पद आसा ते तिची एक कवळी आयली तांतूय थोडे शब्द आसात भोवशा ते विल्सन काटेला लिखना सॉंग की पुरो म्हाका समज आसना तूं कोण गी हांव कोण गी संवसार आसलो वेगळो तूं कोण गी हांव कोण गी संवसार आसलो वेगळो पूण रचणार आज आमचे मदीं एक बांद तो रचलो ते 4 लायनीचे ते पद अशें आसा तूं कोण गी हांव कोण गी संवसार आसलो वेगळो पूण रचनारान आमचे खातीर एक बांद तो म्हळ्यार तशें आसा तें म्हळ्यार तें पद आमी वासिचे आता पद आयकोनचे मात्र न्ही ते कविता वासिचे आणि एक हांगा आता ही कविता ही तुमी सांगले 4 वळी एक दाखलो आणि या संदर्भात आमी एक सवाल विचारायचे पदान चढावो जावन प्रास आसता कवितेन प्रास जायजेस्त म्हण आसा गी तशें कांय ना कवितेन मस्त विविध विंगड आसा थोडे पटी आमी एका व्यक्तीचे विशयी उलोवंक येता थंय तुमकां थोडे पटी प्रास घालतात आता प्रास घालतानाय ते सूट जाता की पळयचे म्हणल्या खातीर घालचे न्ही ना तशें कांय ना आता आमी आत्तां वाचलें थोड्यांत प्रास आसा थोड्यांत कांयच ना म्हळ्यार ते एंडींग तशें आसा म्हळ्यार ते लायन्स तशें एंड जायचे लांब 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 वचून नजो कविता केदाळ आर्टिकल जावन नजो ते शॉर्ट एंड एंड जायचे ते प्रास पदां घालतना ते प्रास ताका ताळ पडल्यार मात घालीचे सूट जाता ह्या दिसांनी एक दोन हांवें पदां वाचलीं तांकां करेक्शनांनी दिले ते कशें आसा म्हळ्यार आनी पयल्या सेंटेन्साच्या प्रासाक आनी सेकंड सेंटेन्साच्या प्रासाक ताळच ना ते बिगडोन गेलां ते म्हळ्यार ताका अर्थच येना आल्लें आमी पार जाता वय ता देखून ते प्रास घालच्या पयले इल्लें चिंतेचें एकरेचें जाल्यार येवण ना हे कविता हांवें 2 भासांनी बरयल्लें म्हळ्यार हे कविता कशें जालें म्हळ्यार लॉकडावनात तुमकां परिस्थिती गोत्त आसा सगळ्यांच्या घरा अशें परिस्थिती जाली की कांयच ना खावंक आसल्यार कितले म्हूण खायत म्हळ्यार एक भायर भोंवचें ना कांय ना त्या वेळार मनजातींक हांवें तें आज मात कन्नडांत सांगूंक हांव खुशी व्हरता काल्याक म्हळ्यार हांवें तें कोंकणींत बरयलां पूण कन्नडांतच कोंकणींत बरयल्लें आसा गी कोंकणींत बरयलें म्हाका समज ते मेळटा ना पूण कन्नडांत हांवें पयलें बरयलें ते कन्नड काल्याक म्हळ्यार हांवें कोंकणींत बरयतना म्हाका जायतो कन्नडाचो म्हजो लोक म्हणटा तुवें कन्नडांत हें सांग म्हाका म्हणून हांवें मागीर थोडे फावटी कन्नडकान धाडचें आसा थोड्यांक चड रीच कवितांत ओडणी कशी आसा म्हळ्यार ताचे अर्थ समजाचे म्हणून त्या देखून आमी हें कन्नडांत काल्या वाचता आसा म्हळ्यार आमी एकाच भाशेक स्ट्रिक्ट जावं नजो आतां थोडी आतां आमी इंग्लिशांतच बरयता म्हणटात इंग्लिशांतच उरतात कोंकणींत बरयलें कोंकणींत उरतात थोडे फावटी आमकां साद जाल्यार दुसऱ्या भासांनी इल्लें बरोवंक ट्राय करया आनी तर्ज जाण केल्ले साहित्य की मस्त प्रामुख्यता आसा आसा आतां हें हांवें आतां वाचचें हांवें पयलें कोंकणींत तें नियाळिल्लें ताच्या उपरांत लोकांचे डिमांड आयले मागीर हांवें कन्नडांत बरयलें काल्याक म्हळ्यार म्हाका ताणी कन्नडांत सांग म्हाका पुरो सांग जाली तशें आतां ह्या दिसांनी एक चार्ली म्हणून एक मुवी आयलें भोवशा हर एक लोक ताणें पळयला आनी त्या मुवींत पेट्याचें एक सन्निवेश आनी ते रीत भोव बरी आसा पूण पेटो पोसल्यार एक्चुअली मस्त तशें तेचे चार्ली बरी करता म्हणून करूंक जायना काल्याक म्हज्या घरा एक पेटो आसा ते सोशल नेटवर्क बरी फेमस आसा ते ट्रेंड पेटो म्हळ्यार ते ताणें करी जाल्यार ताणें राक्षी शेट्टीन फाटल्यान दाखयला कितलो तो बोंगायला त्या देखून सुण्यांचें रुदान म्हणून एक हांवें बरयल्लें सुण्यांचें रुदान कन्नडा घेतना कशें जालें तें इतिनिमा बिदिनाय म्हणून जालें तें हांव कन्नडांत वाचतां आज ಹೋಟೆಲ್ ರಾಜಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನಾದರೂ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ರಾಜಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನಾದರೂ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನು ತಿಂದಾದರೂ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ आता हांगासर तुमकां 2 मात प्रासा मेळ्ळे पूण एक काणी ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ರಂಗಣ್ಣ 2 ತುಂಡು ಪರೋಟ ಆದರೂ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ರಂಗಣ್ಣ 2 ತುಂಡು ಪರೋಟ ಆದರೂ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಿತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟೀನೇ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಕರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಹಾಳಾದ ಪಪ್ಸಾದರೂ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೇಕರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಹಾಳಾದ ಪಪ್ಸಾದರೂ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಮ್ಮೆಗೆ ತೆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವನಂಗಡಿಗೂ ಬೀಗವಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೇ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಪ್ಪಿ ಎಂದು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಿಸ್ಕತ್ ಆದರೂ ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಯಾಗಿದ್ದೆ ಅವರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕಮಲಕ್ಕನ ಕೊಡದಿಂದ ಚೆಲ್ಲಿದ ನೀರಾದರೂ ಕುಡಿದು ದಣಿವಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ
ಕಮಲಕ್ಕನ ಕೊಡದಿಂದ ಚೆಲ್ಲಿದ ನೀರಾದರೂ ಕುಡಿದು ದಣಿ ವಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಲ್ಲ ವಾರಗಳೇ ಕಳೆಯಿತಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರಿವರು ಉಗುಳಿದ ಎಂಜಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸಾಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರಿವರು ಉಗುಳಿದ ಎಂಜಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸಾಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟೆ. इति निम्मा बेदी नाही. उलोंगेनातल्या मन जातीनी आज आमच्या संगत संवाद गेल्ले बरी म्हळ्यार हांगा आमकां लॉकडाऊन जालें म्हणून गोत्ता, पूण मन जातींक गोत्ताय. सगळ्यांनी त्यांच्या विशयान चिंतले सोडल्यार हे आमच्या हांवें रावच्या फ्लॅटा कडेन सुमार पेटे आसात. आमी सांजेशे येयले तांकां खावंक घालता घालें आसल्यार. पूण एकच पटी बंद जाली अशी परिस्थिती की पेट्यांक मन जातींक कांयच ना तशें. स्ट्रीट डॉग म्हणटा आतां तेंता सांगलें पडलें ते एक सन्निवेशाक आदारीत बरें तशें. जायतें शिकोवंक मेळ्ळें एल्सन आज आमकां. आनी आमी वीक्षकांनो आमी उद्देश आमचो असो आसलो की ताणें आतां जातले गूढ चिंतपांतले कविता बरयल्ले आसात, पूण आज विंचल्ले कविता साद्या उतरांची, पूण तुमी इल्ले विभिन्न रितीन ते वाचल्यार अर्थ करून काणयोंक प्रयत्न केल्यार तातूंत खंडीत तुमकां गूढ अर्थ मेळटा. संपोवचे पयलें एल्सन आमच्या युवा बरोवप्यांक वाचप्यांक विशेश जावन वाचप्यांक कसलो एक संदेश दिवंक तुमी आशेतात आनी विशेश जावन कोंकणी साहित्याचो फुडार तुमकां कसो दिसता? कोंकणी साहित्याचो फुडार पडटना इल्लें बेजार दिसता म्हाका. हांवें एकच सांगचें आतांच्या प्रेझेंट सिच्युएशनाक म्हाका वाचूंक येना म्हण देखे दवरी नाकात. कलाक म्हळ्यार आनीच्या कलार आतां आमी आज आतां उलयता जाल्यार तुमच्या मुखार उलोवंकी हांव ताच्या फाटल्यान हांव जिणेंत वाचल्लेंच कारण कोंकणी वाचल्लेंच. त्या देखून जे कोणाक कोंकणी भास येता कोंकणी वाचीचे आमी. कोंकणी वाचल्यार मात साद जाता. एक पद आयल्यार तें आयकाचें, तें तातूंत कितें उतरां उपारल्यान तें बरें त्या देखून आमी खाली एकाच फॅशनेट भासांक वयच्या बदलाक कोंकणी आमकां उरय जाय. आनी आतां आनीच्या काळार कोंकणी मस्तो गरज आसा. आतांच्या मस्त भुरग्यांक ल्हानशा भुरग्यांक आमी घरांत रावनूच कोंकणी उलयन सोडून दुसऱ्या भासांनी उलयता आनी कंपल्सरी उलयचें म्हणून करता. तें इल्लें मस्त बेजार पावता. त्या देखून ह्या दिसांनी म्हाका इल्लें म्हज्या प्रायाचें या म्हजें धाकटें प्रेझेंट जनरेशन एक बारी उणें दिसतात. कोंकणी साहित्यांत कितें बरोवचें आसा मस्त उणें आसा. त्या देखून इल्लें प्रयत्न करीत. आतां आमकां लायब्ररी वचून बसपाचें म्हणना कोंकणी विशयांत वाचीत जाल्यार जायते यूट्यूब आसा, यूट्यूब चॅनलार मेळटात जावंक पुरो थोडे आर्टिकल्स थोडीं पदां आयकूंक मेळटात या गुगलार मेळटात या जायते ग्रुप्स आसात तशेंच कोंकणी साहित्याचे या कवींचे अशे पंगड आसात. त्या देखून इल्लें आमी ताचे विशयान इल्लें उर्बा दाखयल्यार बरें आसा. कालाक म्हळ्यार नातल्यार नेक्स्ट जनरेशनाक Once upon a time used to speak in कोंकणी म्हणून सांगची एक परिस्थिती येत कोण ना. भास उलोवंक मस्त जाण उलयतात. आतां उलोवचें म्हाका कांय पण ते मागीर कोंग्लीश जाता. उलोवंक मस्त आतांचे प्रेझेंट आतां येता कोंकणीन चड आवडणी काला म्हळ्यार आतां ह्या दिसांनी हांवें तुवें गोपान म्हज्या म्हणून एक हांवें पद बरयल्लें. ते पदांत इतले नवे हें जालें की मस्त जाणांनी म्हाका मेसेज करून शाबासकी जाय. पुरा संपवना फुडार आसा खंडीत पूण आमचे प्रयत्न करता. पूण आतां आमी खाले करता दुसऱ्यांक मात एप्रिशिएट करता. आतां फॉर एक्झाम्पल आतां हांवें बरयलें म्हाका एप्रिशिएट केलें तांणी. नेक्स्ट कितें जालें आतां कशें बरयताय म्हणून सांगलें की रचन जावचें त्या देखून म्हळ्यार तुम कर म्हणून हांगा करचे असले साहित्य कितें तरी आमचे ओडणी दाखोवचे मस्त उणें आसात. देखून इल्लें वाचीचे मेन वाचीचे आनी असले बूक जाय जाल्यार म्हाका तुमी संपर्क करा. हांव थोडे सजेशन घेता. आनी मनोजूय तूं म्हज्याकी मस्त वाचताय हांवें सांगचें जाल्यार आनी तुका कोंकणीन मस्त ओडणी आसा. कोंकणीन तुवें जायतीं कार्य केलाय. आतां आनी एक कोंकणी जाय जाल्यार कविता जायचें म्हणून कांय ना. आतां तूं कवी जाल्लो म्हाका वचूं ना. तुवें कविता बरयलें म्हाका वता पूण तुजें आर्टिकलां बरीं आसात आनी तुजें आर्टिकल बरयलें म्हाका वाचतना अशें बगता की हाच्या विशयान तुवें कितलें स्टडी केल्यान म्हाका कळटा. म्हळ्यार आमी आतां कविता जायचें म्हणून कोंकणी कांय करीचें म्हणना वाचीचें म्हणना. कोंकणीन कशें कॉन्ट्रिब्यूट देणगी दिवंक जाता एटलिस्ट तुका तुज्या नॉलेजी खातीर वाच खंय ना खंय तें गरज पडटलेंच. बरें कशें देखून हें उपकाराक पडटलें म्हणून आमी चिंता. तशें जावन आमी तुमी आयकलां जावंक पुरो वीक्षकांनो कोणी आय कॅनॉट स्पीक इन कोंकणी म्हणून बारी हेम्मेन अभिमानान सांगतात. पूण म्हाका इंग्लीश उलोवंक येना म्हूण सांगच्या पयलें हजार पडे चिंतात कित्याक आमी आमचे मट्ट देंवता. तुमी एक आयकलां जावंक पुरो दुबळो जावन जल्मोवचें तुजी सूख न्हय पूण दुबळो जावन मेल्यार ती तुजी सूख. हें खाली पयशांक मात्र अन्वय जायना. तुज्या भाशेच्या ओडणे विशयांत आनी तुज्या साहित्या विशयांत तुका आसची जाणवाय ताका एक खंडीत जावन लागू जाता. तुमकां येदो बोवार मेळोना वडना जायते
अवकाश तुमच्या खातीर आसात. एल्सनान सांगले बरी ते मोबायलार जावंक पुरो, इंटरनेटार जावंक पुरो, हो जागो खंय आमी बसल्या विश्व कोंकणी केंद्र हांगासर तुमी येया आनी तुमची अभिरूच वाडोवंक खंडीत जावन तुमकां साथ जातले. आज हांगासर आमच्या ह्या कविता गजाली कार्यक्रमाक येवन आमच्या वीक्षकांक इल्ली माहिती दिल्ल्या, सादे मट्टार पूण इल्ली माहिती दिल्ल्या. एल्सन डिसोजा हिरगान तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आनी म्हाका ह्यो जागो भोव पसंद जालो विश्व कोंकणी केंद्र, आनी हांगासर मस्त आसा. चड आज पळोवंक म्हाका मेळोना पूण भोव बरो आसा. आमच्या कोंकणी लोकांक सांगलो आनी कार्य म्हाका हांगासर रावपाक आसलें. मनोज तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. बरें बरें वीक्षकांनो, हो आसलो आयचो आमचो अवस्वर कविता गजाली विशांत. मुखल्या दिसांनी आनी एक नवो विशय घेवन आमी परत मेळटा. येदो सर आमच्या सांगात आशिल्ल्या तुमकां समेस्तांक नमस्कार. देव बरें करूं.